Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. Airport Authority of India has raised the parking fees at Dabolim by 40%. आम्ही 2 वर्सां जाली उलयताय. Still they have raised. If you are not going to relocate, I believe chain reaction जातात. It's like a chain reaction. All of these things basically speakers will lead to the closure of Dabolim. Fear and anxiety, Goa Chamber of Commerce हा कसा? जे Goa Chamber of Commerce किने म्हणटा? 20% decline in passenger footfall due to relocation of international airlines to Mopa from Daboli. आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणते नॉर्मली सरकार कितें सांगता ती पूर्व दिशा अशें मानपी लोक आनी ते बावडे धंद्यान आहात आनी ते करचेच पडटा. खंयचोय सरकार आयलो ते सरकारा बरोबर बरे रावतात ते. पूण तांणी हांगा एक स्टँड घेतलो स्पिकर सर आनी तांणी मागलें की फर्दर एअरलायन रिलोकेशन म्हणटा जे हॉल्ट जावची. लक्षात घेवपाक जाय आमकां दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही सस्टेन उरपाक जाय. जरी बाब युरी यांच्यानी म्हटलें की तो घोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून हांव आयजूय सांगता तो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना. ताच्या खातीर 100% सरकाराचे प्रयत्न पयलीं आसले आतांय आसा आनी फुडें आसतले. स्पिकर सर हांव एक कित्याक सांगता तर कॅबिनेट डिसिजन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेज गिवन द कॅबिनेट डिसिजन की बाबा आमी दोनूय एअरपोर्ट मेंटेन करपा खातीर सगळो प्रयत्न जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली हो इन फ्युचरूय करतले म्हणून. आतां हितून उरले 2 गजाली स्पिकर सर. एक म्हणजे आमी म्हणटा ताका लँडींग फीज म्हणजे युजर डेव्हलपमेंट फीज अँड पार्किंग फीज ह्या 2 विशयाचेर ती मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पेक्षा मातशी हांगासर चड आसा. हांवें कंपॅरिजन हांव स्पेशली पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू ही फीज जी आहा ती कमी करची म्हणून. आणि त्याच की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची. हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन हो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता.